सांब पावलान गालातकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. पूण जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून सतमनलेल्या सोमेस्तांक बासायिल्लो आशिर्वाद लागच्याक सोमेस्त मनीस पातकाच्या गुलामपणांत सांपडल्यात म्हूण पवित्र पुस्तकान तीर्प दिला. भावार्थ येवचे आदी नियमशास्त्राखाल आमी अडचणेंत पडल्या. उगडापो जावचो आसलोलो भावार्थ येसर आमकां बंदेसाळ्यांत कैदी करून नियमशास्त्र पारोत करतालें. क्रिस्त येता पर्यान आनी भावार्था वरवीं आमी नितीवंत म्हूण तीर्प मेळटा पर्यान नियमशास्त्र आमकां रक्षक जावन आसलें. पूण आतां भावार्थ आयला जाल्ल्यान आमी रक्षकाचे जतनेखाल नाव. निजाखी तुमी सोमेस्त भावार्था मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाची भुरगीं. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयलेलीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. ह्या फुडा जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मोदें ना. तुमी सोमेस्त जेजू क्रिस्ता थंय एक. आनी तुमी क्रिस्ताची वय जाल्यार तुमी आब्राहामाची संतत. अशें बासावणे प्रमाणे दायजाची वारीसदाराय तुमी. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपल्या खरा रसो सर्वेस्पराक सदांखाल उगडास आसा. ताका गितां गाया, ताची स्तुती करा, ताची असर्यां वर्णेया. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा, सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळसां उल्हासूं. श्लोक. आपल्या खरा रसो सर्वेस्पराक सदांखाल उगडास आसा. सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा, सदांखाल ताचे मुखामळ सोदा. ताणें केल्ल्या असर्यांचो आनी विस्मितांचो, ताणें उसारलेल्या निर्णयांचो उगडास धरा. श्लोक. आपल्या खरा रसो सर्वेस्पराक सदांखाल उगडास आसा. ताच्या सेवका आब्राहामाचे संतती, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो हाचो उगडास धरा. तोच सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता. श्लोक. आपल्या खरा रसो सर्वेस्पराक सदांखाल उगडास आसा. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकाच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, आपणाचे कुशींत तुका वावयिल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी. पूण जेजून म्हळें, हाच्याखी देवाचे उतर आयकून ते पाळतात ती चड भागी. देवाचे उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.